जावपाची गरज नासली, कित्याक हे जे कजिनो आसलो तो हार्बरार बऱ्या जेटीच्या अलॉंग सायड आसलो आनी सेफ आसलो. त्या प्रमाणे कॅप्टनान सांगलें तुमचें जर हाडपाचें आसलेंच जाल्यार पोर्ट ओपन जातकूच. आतां पोर्ट कित्याक क्लोज केला? बार्जी अलावड ना, कांयच अलावड ना. कित्याक अलावड ना? कित्याक इट इज डेंजरस. सँडबार्स फॉर्म जाता थंय. कॅप्टनान तांकां खूब सांगलें, ते कोर्टान वचून कोर्टाच्यान परमिशन घेतलें आनी तांकां वी टेक ऑवर रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आनी तांकां हाडलें. तेच जालें. जें अनसेफ सांगलें पळय, वारो आसता न्हू पावसाचो, वाऱ्या प्रमाणे उड्यार पडले. दोनूय टग परते भायर गेले तांकां सोडून आनी आतां सकाळीं ते हांगा पडलां. गरज नासली. नशीब इतलेंच की कोण मरोंक ना. तो सांगतालो शापोदा पळय की आपूण फारीक करतलो सगळें म्हणून. कितें फारीक करतलो? कोण मरतकूच कोण फारीक करूं शकता? ना. म्हणून कॅप्टनान सांगलें तांकां हाडूं नाका, हो टायम न्हू म्हणून. आतां सकाळीं खंय कोस्टगार्डचे हेलिकॉप्टर येवन 3-4 जाणांक गेले हांगाचे, हू वर इंजर्ड. दे आर व्हेरी लकी. आय एम नॉट शुअर. ते डिस्ट्रिक्ट तूं विचार. पण म्हाज्या प्रमाणे सकाळीं ना, कोस्टगार्ड थंय डायरेक्टली हेलिकॉप्टर न्हू तो, वयल्यान दोरी घालता आनी तांकां व्हरता तशें. आतां तडीक हाडले आनी हांगा सोडून गेले आसतले ते. पण हें जावपाची गरजूच नासली. ह्या वेळार ह्या हितून बंद आसतना कांयच भितर घेवपाचें, स्पेशली वेसल अंडर टो. कित्याक ती फाटी आसता. टगाक मातसो दाव्यान गेलो तेवटेन उडोवा, उज्यान येयलो थंय उडोवा. बोथ सायड देर आर सँडबार्स. त्या सँडबाराचेर चडटा म्हणटकूच प्रश्नच ना हांगा पावसान हाडपाचो. सप्टेंबर 15 पर्यंत रावलेले, सुशेगाद भितर येवपाचें. हें सगळें जावपाची गरज नासली. आमचें नशीब कोण मरोंक ना. म्हाज्या प्रमाणे ती आतां हांगा जर आयज फाल्यां जर तसले टग हाडले आनी ओडले आनी गेली जाल्यार गेली. जर कित्याक मागीर पाणी कमी आहा. टुडे द टायड इज 2 meters. Yesterday it was 2.04. Before that it was 2.07. फाल्यां 1.9 जातलें, 1.8, 1.7. तेन्ना ती कशीच भायर सरची ना. We'll have to wait for next high tide, which is after 15 days. In 15 days, damage can take place to that vessel. It can come more towards the shore. And this is like आमचो रिवर प्रिन्सेस. ती थंय आसून करंट आनी वाऱ्यामुळे बीच वचूं शकता. सिकेरी बीच कंप्लीट गेल्लो. Of course, this is not as big as that vessel, but something can happen. And at the same time, it is eyesore for tourists. आमचे आतां लकीली मॉन्सुनाचो टुरिस्ट कितले येता. गरज नासली. गरजे शिवाय हें करपाचें, कोर्टान परमिशन दिवपाची, तांच्यांनी येवपाचें, इट इज अ टोटल फॉली. इट शूड नॉट हॅव हॅपन्ड. इट कूड हॅव बीन अवॉयडेड डेफिनेटली.